आज संकल्प बाबान कितें सांगलां तें सारकें करेक्ट आसा। हांव CMाक वचून मेळ्ळो सुद्दां ह्या पेंडेमीक पिरियडान ताका सांगलेलें की आमचे जे बँकेचो जो EMI आसा तशेंच वेहिकलाचे जो इन्शुरन्स आसा तो वे ऑफ करपाचो, खंय तरी टॅक्स आनी कितें कितें आसा जे रिलेटेड टू द टॅक्सी आनी ते लोनांक सारकें एडजस्ट जाता तशें तें सगळें वे ऑफ करपाचें म्हणून। सो आयज कडक शब्दान हांव ह्या सरकाराची निंदा करपाची कशी दिसता म्हाका, कित्याक तर इतकें सांगून सुद्दां आयज हांव CMाक वचून मेळोन सांगलें सुद्दां सगळें डिटेल की बाबा अशें आसा, तुमचे कडेन जाय तितक्यो स्किमीज आसात तेज्या अंडर आमचे हे गरीब टॅक्सीकारांक जे बारीक ट्रेडिशनल बिजनसमॅन आहा तांकां हेल्प करपाक जाय म्हणून। आयज तेजेर कांयच विचार करूंक ना आनी तेंचे हे प्रेजेंट सरकाराचे जे स्पोक्स पर्सन्स बी आहा ते मिडियाक एड्रेस करतना सांगता की आमच्या कार्यकर्त्यांक खूब कितें सगळ्यांक हेल्प केला, कोणाक हेल्प केला तेंच्यांनी दाखोवपाचो। आयज जी बँक हॅरेसमेंट करता घरा कडेन रावपाक दिसना, लिपोवन भोंवपाचें कशें दिसता। म्हाजें नांव उमेश मांद्रेकर, हांव मुरगांवान रावता, सड्यान रावता। आयज 6-7 म्हयन्याचे महामारीन 10 पयशांचें इन्कम ना आमकां। आयज कितें जोडलेलें तें 6-7 म्हयन्याक आमी खाल्लें। आमकां धंदो म्हणटा तो फक्त हरभर बोटींचो। आयज ह्यो बोटी बंद जाल्यो, केन्ना चालू जातल्यो हेची कांय गॅरंटी ना। म्हणून म्हाजें सरकाराक आनी जे बँकेक एक म्हाजी विनवणी आसा की तुमी ही जी आमकां गाडयेक लोनां आसात ही लोनां आमकां खंय तरी हे लोनांक आनी थोडो टायम आमकां रिलीफ दिवचो। इशू आसा तो एक सारको इम्पॉर्टंट इशू आसा, कित्याक आयज आख्खे गोंयभर लोकांक आयज जे प्रमाणे त्रास जावपाक लागलेलो आसा आनी जो सेन्सिटीव इशू आसा कित्याक आयज हेजेर दुर्लक्ष केल्लेलें आसा आयज खंय तरी गोवोरमेंटान, आनी हे आयज तेजो जो परिणाम आसा तो आयज आमी हे दिसांनी पळोवपाक लागलेलो आसा। ताजो इम्पॅक्ट कितें जाल्लो आसा बारीक मनशाचेर, जो कॉमन मॅन आसा तेजेर इम्पॅक्ट जो पडलेलो आसा। सो हे आयज आमी सांगपाक सोदता। आयज जेन्नाच्यान कोवीड-19 स्टार्ट जालें तेन्नाच्यान आमी पळयलां कितें लोकांक खुबशे त्रास जाले, लोकांचे जॉब्स गेले, काम गेले, जे बेकार जाले, आनी स्पेशली ते लोक जेंच्यांनी एक बिझनस वेवसाय करपाक लागून, एक बिझनस करपाक लागून जेंच्यांनी लोन घेतलेले, स्पेशली जे बँकेनसून लोन घेतलेले, कॉपरेटीव बँकेनसून लोन घेतलेले, नॅशनलायज बँकेनसून लोन घेतलेले, मागीर जे फायनान्स कंपनी कडसून लोन घेतलेले, हे खूब भाशेचे जेंच्यांनी लोकांनी कोविडाच्या पयलीं लोन घेतलेले एक धंदो करपाक, एक वेवसाय करपाक, स्वताच्या पांयार उबे रावपाक लागून। खूब जाणांनी ऑटो लोन घेतलेलो, गाडयेचेर लोन घेतलेलो बिझनस करपाक लागून, थोड्यांनी बाबा आपलें घर बांदपाक लागून या घर घेवपाक लागून हावजींग लोन घेतलेलो, थोड्यांनी पर्सनल लोन घेतलेलो, थोड्यांनी बिझनसाक लागून लोन घेतलेलो, थोड्यांच्या घरान लग्न आसलेलें तेच्या लागून लोन घेतलेलो, हावज रिपेराक लागून लोन घेतलेलो, भुरग्यांचे एड्युकेशनाक लागून लोन घेतलेलो, घरान कोण सिरियस आसा, बरो ना, ट्रिटमेंटाक लागून लोन घेतलेले, अशे खूब जाणांनी लोन घेतलेले आसा की हे बारीक लोकांचे जे लोकांचे लोन्स घेतलेले आसा ते आमी आयज तेंचे कडेन जेन्ना डिस्कस करता तेन्ना कळपाक लागले की अशे लोकांनी खुबशे लोन घेतलेले आसा। आयज जी परिस्थिती आयज जाल्लेली आसा स्पेशली गोंयान आमच्या ह्या लोकांनी जेंच्यांनी लोन घेतलेलो आसा हे सगळ्याचे कारणाचे ऑटो लोन जावं बाकीचे, सो आयज टॅक्सीवाले जावं, टेम्पोवाले, बसवाले, ट्रकवाले, रिक्षावाले असे खूब जाण आसा जेंच्यांनी लोन घेतलेलो आसा। आयज ते सगळे जाण एक व्हडल्या संकटान पडलेले आसा, आयज व्हडले प्रॉब्लमान पडलेले आसा आयज ते, कित्याक आमी आयज पळयलेले आसा कित्याक तांकां आयज धंदो ना, तेंच्यांनी लोन घेतलेले धंदो करून बँकेचे फारीक करपाक लागून, सो आयज तांकां बिझनस ना जाल्लेले आसा। थोड्यांनी पर्सनल लोन घेतलेलो, लग्नाक लागून लोन घेतलेलो, हावजींग लोन घेतलेलो, ते खंय तरी कामाक आसलेले तेजे पुस्ताचेर तेंच्यांनी लोन घेतलेलो, आयज तांकां जॉब्स ना, कितलेशे लोकांचे जॉब्स केलेले आसा, जेंकां कोणाक जॉबाचेर धरलेले आसा तेंची सॅलरी समथींग 50% केल्लेली आसा। सो अशे कितलेशे इशू आसा, लोकांक इन्कम ना जाल्लो आसा, लोकां कडेन पयशे ना, आनी आयज ही परिस्थिती जाल्लेली आसा की आयज लोकां कडेन ते लोन भरपाक ताकद ना जाल्लेली आसा। ते लोकांक सारके हॅरेसमेंट करपाक लागलेले आसा आनी तेंचे NPA अकावंट आसा ते NPA करपाक लागले आसा। आयज पर्यंत गव्हर्मेंटान हेच्या बाबतींत कसलो स्टेप घेतलेलो ना बाबा हेंकां प्रोटेक्ट करपाक, हे लोकांक खंय तरी मदत करपाक आनी तांकां प्रोटेक्ट करपाक लागून। आयज जेन्ना रिजर्व बँकेन अनावन्स केलो मोनोटोरियम म्हणून, लोकांक दिसलें की मोनोटोरियम म्हटल्यार एक ताजो आमकां फायदो जातलो, इन्स्टॉलमेंट भरपाक मेळपा ना म्हणून 6 म्हयने पर्यंत। बट आयज मोनोटोरियमाचो असो मिनींग जमपे, मोनोटोरियम म्हटल्यार कितें बाबा जेन्ना तुजो धंदो ना
जेन्ना तुजे कडेन भरपाक ताकद ना तेन्ना बिझनसूच कॉलॅप्स जाल्लो आसा जाल्यार तेन्ना ताकद उरना न्हू भरपाक. सो तेन्ना बाबा मनशे कडेन ताकद ना पयशे भरपाक लागून तेजे लागून तेंच्यांनी रिझर्व बँकेन हो एनावन्स केल्लो कितें मोरटोरियम म्हणून. बट हेच्या बाबतींत कितें जालें, मोरटोरियमाच्या बाबतींत कितें आसा, बँकी आसा पळय की बँकीक सारकें इन्स्ट्रक्शन गेल्लेलें ना अशें कितें म्हाका दिसता. आनी बँकीन हेजो एडवांटेज घेतलेलो आसा आतां 31 जाल्लेल्या उपरांत 31 ऑगस्ट जाल्लेल्या उपरांत बँकी अशा लोकांच्या फाटल्यान लागलेले आसा आनी भितर कितें जाल्लेलें आसा, हिडन एजंडा खूब जाल्लेले आसा बँकीचे.